दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कोडे अशें उलोयलो, पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, भुलवण्याच्या पासांक सांपडून दुसऱ्या देवां फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जर्दान नद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरोध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद ओ शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हांतू आटापलोले आसा तुमचें जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक भासायलोलो त्या देशांत तुमचें लांब आवक हांतूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलोना, पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. व्हांवत्या व्हळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावा विण अशें न्हय. तें कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंटनांक पावयता. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गार. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गींचे राज लागीं पावलां. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत
जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळतलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड हो आपणाचेंच गोठाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन.